सर म्हाका अश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तूं म्हाका वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो पळय तो इलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आणि तुम्ही त्याची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काळकूट दिसता स्पीकर सर. इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड. पार्टी सोडल्या डेव्हलपमेंटा खातीर. विजय सरदेसाय आता कितें जाला खंयच्या खंय खाता एकी कडेन आनी खातयता दुसरे कडेन. केव्हा देणार तुम्ही आता याला आश्वासन. तर आमचो शापोरा फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल हिस्टॉरिकल अँड इम्पॉर्टंट फोर्ट ऑफ गोवा. आमचे आख्खे इट्स अ मॅटर ऑफ प्राइड ऑल द गोवन्स अँड स्पेशली आवर शिवलकर्स. फ्रॉम डे वन I have been putting a question regarding this restoration of Shapora Fort. 11 July we answer the law. Work of restoration of Shapora Fort is in process, and the estimated cost of the project is 2 crore 64 lakhs on 11th July 22. मागीर 27 March 23 परत सांगले restoration of Shapora Fort Anjuna is open and currently the file is in with finance department. मागीर परत 8 August 23 परत तोच आन्सर द फाइल इज पेंडिंग बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट. मागीर परत 15 July 24 तोच द रिवाइज एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड आर सबमिटेड टू द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर नेसेसरी टेक्निकल सैंक्शन. मागीर 26 March 25 तोच आन्सर बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर सैंक्शन. आणि आता परत तोच आन्सर द फाइल इज बिफोर फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर सेक्शन. म्हणल्यार फ्रॉम 2022 टिल डेट द आन्सर इज सेम. Speaker sir, as she has said, Shapora Fort is a protected monument of this department. आणि ह्या फोर्टाचेर आमी आयजच न्हय तर सरकार खूब ताजेर हें आसा कारण हो एक अत्यंत सुंदर असो फोर्ट आसा आणि ताजेर हजारांनी लोकांचे ये जाता and it is a touristic place and it's because of that when I took over as a minister the first thing that I did तुमका आता काहीच केले ना असे काय ना 5 crore 77 crores have been spent on providing the pathway and it is beautifully done. Now it is encroached upon all those shopkeepers and all that we have to remove. Once I had removed around 300 odd structures which were lying illegal and हांव जेन्ना गेलो तेन्ना ते म्हजे कडेन केस्तांव करपाक लागले. विदिन 1 hour सगळी आसा तितकी खाली करून हांव आयिल्लो. परत एक फावटी आता लोकली लोक येवपाक लागले. पयलीं भायले येताले आता लोकली आयिल्ले. We have to see that it is monetized and we have to maintain the discipline. 5.77 crores work is been done on this fort before. Just about 1.5 years back we have inaugurated. The second tender we had floated 4 times. 2 फावटी टेंडर जो जाल्लो आसा तुवें सांगलें आसा ते टेंडर गेल्ले आसात. एक फावटी टेंडर जेन्ना काडलो तेन्ना इट वॉज 80% हाय. द गव्हर्नमेंट डीड नॉट अप्रूव्ह इट. तो परत गेलो आणि परत एक फावटी टेंडर काडलो आणि परत एक फावटी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो परत ताका घेवपाक आयलो ना. एज ऑफ टुडे तुम्ही आता जे सिरीज ऑफ टेंडर्स काढल्या आमच्या फायनान्स डिपार्टमेंटानी केन्ना केन्ना क्वेरीज करून परत परत तो येता. बट राईट नाव आय विल टेल यू द स्टेटस इज आज जो फोर्ट काढलेलो आसा तो परत एक फावटी आम्ही टेंडर काडटकच वी गॉट 2 quotes. One is 21 point something above and as per the norms PWD चे तुका CPW त्याच्या नॉर्म्सा प्रमाणे 5% वयर ते गेला जर जाय जाल्यार ती वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. Once again we have negotiated with the contractor and brought down this amount. The tender amount was initially it was something around 3 crores 14 lakhs 62,125 and the bid that we received is 21.50% higher 3 crores 82 lakhs 26,481. Now we have negotiated and brought down by 52 lakhs below. It is 3 crores 30 lakhs 28,938. Now the proposal is submitted to finance department for expenditure sanction. आणि हातून भितर including all GST जावं बाकीचे सगळे कितें करून it will work out to 4.18 crores.
आता हे सांगपाचो फाटलो उद्देश कितेंच की आमी 2-3 फावटी तुमचे बरोबरी त्या किल्ल्याची पाहणी केल्ली आसा अँड आय डू एग्री दॅट ते सायड हॉल्स आसात त्यो सायड हॉल्स आसात त्यो मातश्यो कमकुवत जाल्ले आसात ती स्ट्रेंथ गेल्ली आसा अँड वी हॅव टू रिस्टोर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर कसली कॅज्युलिटी जावचे पयलीं. आता तुमकां जाय जाल्यार आय कॅन गिव यू डिटेल्स ऑफ वर्क्स विच आर टू बी कॅरीड आउट. पयलीं जे काम केल्लें आसा आमी ज्यो लॅटरायट स्टोन पाथवे केल्ले आसात साधारण ते बाकीचे आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ पाथ केल्ले आसा रेलिंग केल्ले आसा ती रिटेनिंग वॉल घेतिल्ले आसात आनी एक गॅबियन हॉल केल्लो आसा साधारण ते 1/2 किलोमिटराचेर एक्सपोज स्टोनाचे इट्स अ व्हेरी वायड म्हणजे साधारण ते 7-8 मिटराचे वायड स्टेप्स करून त्या किल्ल्या पर्यंत गेल्ले आसा. वॉट रिमेन्स इज त्या किल्ल्याचो वयर पावले नंतर जे ब्युटिफिकेशन करपाचें आसा दॅट वी हॅव टेकन. त्या किल्ल्यान भितर ह्या फोर्टाचेर शापोरा फोर्टाचेर आनीक बाकीचे ज्यो टॉयलेट फॅसिलिटी आसतल्यो बाकीचे सगळे विविंग गॅलरी आसतल्यो ह्यो सगळ्यो ह्या टेंडरान भितर आयिल्ले आसा अँड आय एम एक्सपेक्टिंग दॅट 1-2 महिन्या भितर हे काम सुरू जावपाक जाय आनीक विदिन गिवन अ स्टिप्युलेटेड टायम द वर्क विल बी डन आनी परत एक फावटी आमकां एक इमिडिएटली आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल MLA एट द सेम टायम चीफ मिनिस्टर ह्या किल्ल्याचेर आमकां परत एक फावटी मॉनिटायझेशन आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर जे शॉप्स आमकां इलिगली थंय आसात ते काडपा खातीरय आमकां परवानगी दिवची आनी परत एक फावटी ताजेर आमकां ते टिकेटींग करून सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचे एक प्रोविजन करपाक जाय. टॉयलेट्साचे नवे टेंडरान भितर आसा वी वील टेक ऑन दिस फोर्ट इमिडिएटली. सर म्हाका अश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तूं म्हाका वर्क ऑर्डर केन्ना दितलो पळय तो ते सगळे सांगले ते आय एम रियली थँकफूल टू यू फॉर द एक्सेस बट द वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटले तेजे अश्युरन्स जाय. एंड सेकंडली थंयसर टॉयलेट्स अजूनय ना सर वरांची वरां थंयसर ट्युरिस्ट बसून आसता. दिस इज द बेसिक नेसेसिटी देर एटलिस्ट दोज आय मीन स्टार्ट विथ द टॉयलेट वर्क. कितले वरां थंयसर आमचे ट्युरिस्ट बसून असतात इवन दे टेक कम एंड देर इज नो बेसिक नेसेसिटी लायक toilet over there. So that at least you start and you again I'm asking you give me the date of when I and you will go to lay the foundation stone of that beautification of my Shapora fort. Assurance this sir. Speaker sir, once I get the ताजे आमचे फायनान्स हाजे अप्रुवल मेळटकच immediately within 15 days we will issue a work order and I am expecting it within 1 month's time you will get the contractor will be given a work order and we will start the work of restoration. Yes. Sir, toilet. With the toilet is included in that. The first part that we can take up is a toilet because it is a basic necessity we must have. Thank you sir. Speaker sir, प्रश्न मांडलेला छापरा फोर्टाचो माझ्या मतदारसंघात पडना पण गोंयच्या हिताक लागून एक छापराच्या फोर्टाचे हांव विचारता. ऑनरेबल आमदारान खुबशे डेटी वाचल्यो हांव फक्त मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी स्वता फायनान्स डिपार्टमेंटान फॉलो करून ते हाडचे कित्याक जे ती सांगता छापरा फोर्ट जेन्ना आमी फाटल्या हितू आशिल्ले तितू भितर छापरा फोर्टाचेर हांवूय गेल्लो आनी ती सांगता परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा आनी तेजो कसळ्ळे पयलींच गोंयांत खुबशीं नांवां आयिल्लीं आसा आनी मागीर फोर्टाचें नांव गान येतलें आमी मागीर सांबाळपाचे फोर्ट जे कोणें केल्ले हे फोर्ट सांबाळूंक ना अशें जावपाक नाका. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान स्वता फायनान्सान वचून ती फायल हाडची अशी विनंती करता. स्पीकर सर एक मिनिट हांवूय एक टायम आर्कायव मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना तो प्रोसेस इनिशिएट जाल्लो की हो शापोरा फोर्ट रिस्टोर करचो आनी काम सुरवात जावचें आमी करूंक ना तें म्हणून बाय दिलायला लोगो काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी तुमी ताची अशी परिस्थिती करता ती पळोवन म्हाका काळकूट दिसता. स्पीकर सर मुखेलमंत्री फुडें बसला तो तुजो सोयरो तो तुका कसोच उतर दिना केन्ना दिता काय म्हणून कोंकणी आता मराठीन सांगू केव्हा देणार तुम्ही आता त्याला आश्वासन प्रश्न किती तुझो बिकॉज आश्वासन मुख्यमंत्री दिवपा जाय तुम्ही ताका डायरेक्ट करूंक जाय तो तांचो सोयरो आनी ते हांगाच्यान थंय गेला पार्टी सोडले डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हो इश्यू इनिशिएट करी बी हांव मंत्री म्हणून काडटा कोण कोणाचो सोयरो सुभाष फळदेसाय मंत्री सेनापती उबो रावन पैसे दिवपाचे कितें
स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय आता कितें जाला खंयच्या खंय खात्ता एकी कडेन आनी खाजयता दुसरे कडेन स्पीकर सर इनिशिएट केला हांवें फायलीचेर पयलीं इनिशिएशन म्हज्या शापोरा फोर्ट जावपाक जाय मिनिस्टरान फायल खंय आहा ती सांगची आमच्या हांवें सांगचें पडलें ताणें डिफेक्शन केल्लें डेव्हलपमेंटा खातीर म्हणून स्पीकर सर तुजो फोर्ट जावपाक जाय पळय ऑर्डर दी असेंब्ली सोंपच्या पयलीं तिका ऑर्डर दिवपाक लायता फायनान्सान आहा जाल्यार